Sirach, chapter 31. गिरेस्तकायेचें चिंतीत रावल्यार मनशाची न्हीद पयस जाता आनी ताचें वजनूय देंवता. दिसपट्ट्या धंद्याचे उस्के ताका न्हिदूंक दिनात. एके मारेकार पिडे भाशेन तुजी न्हीद पयस कोत्तात. ग्रेस सदां काल कश्ट कोत्ता, दुडू एकठायता आनी उपरांत सुस्त बसून खोसपायेच्या चकमकांत जियेता. गरीबूय सदां काल कश्ट कोत्तात, तरी तांचें पोटूच सारकें भरना आनी सासणाचो विसव घेवपाच्या वेळार लेगीत ते गरीबूच उरतात. दुडवांचो मोग कोत्तात तांच्यान सोंपेपणी पातक करिनासतना रावूंक जायना. फायद्याच्या फाटल्यान वचप्याक फायदोच बरोश्ट कोत्तलो. भांगाराक लागून जायत्या जाणांचें निसंटण जालां आनी तांचेर येता तें निसंटणूय स्वता ताणेंच तयार केलां. दुडवांक भुलतात तांकां तें एक फास जाता आनी मूर्ख मनीसूच तातूंत शिरकवतात. गुन्यांव करिनासतना ग्रेस जाला तो आशिर्वाद पडलोलो. तो दौलतीच्या फाटल्यान धांवना. असलो मनीस खंय आसा? आमी ताका परबीं दिवंक फावो कित्याक आपणा सारक्यांच्या सांगाताक ताणें अजापां घडोवंक नात. परिस्थितींतल्यान कोण दोक्ष नासतना उरतलो? हाका लागून ताका गौरव भोगूंक फावो. ताका पातक आदारपाची संड मेवलोली. पूण ताणें पातक आदारूंक ना. ताका वायट करपाची संद मेवलोली, पूण ताणें वायट करूंक ना. तशें आसत जाल्यार ताचे दौलतीक कारण आसा आनी ताच्या उदारपणाची सोबे माजा तुस्त जातली. खाणा जेवणाचे मेलावे. भरपूर खाण आसलेल्या जेवणाच्या मेजार तूं बसलाय जाल्यार तुजें लेवटेपण सोबे माजार दाखयनाकाय. आनी कितलें जेवण आसा म्हणनाकाय. उगडास तर आशेची नदर आसप बरी न्हय. दोल्या सारकें संवसारांत आशेचें कांयच ना. देखूनच ते लोक सदांच रडत आसात. तुका दिश्टी पडटल्या दर एका जेवणा आयदना कडेन हात घालिनाका. जेवण घेतना दुसऱ्यांक दुखलिनाकाय. तुज्या बरोबर जेवणाच्या मेजार आसलेल्या दुसऱ्यांच्योय गरजो वळखून घे. तांकां समजून घे. तुका दिलां तें जेवण एका बोऱ्या देखीच्या मनशा भाशेन जेव. जेवताना vonnttancho आनी जिबेचो आवाज करिनाका. तसले मनीस कोणाकूच माननात. बरें rit-rovisen पयलो जेवपाचो थांब. पोट भरोवण्या भाशेन वागूं नाकाय. तुका अपमान फावो जातलो. जरी तूं जायत्या लोकां बरोबर आसाय, सगळ्यां परस पयलो जेवण घेवं नाकाय. बरें rit-rovisen वाडलोल्या मनशाक थोडेंच जेवण पुरो. न्हिदूंक वेताय तेन्ना तूं घुस्मटचो ना. उणें जेवल्यार बरी न्हीद पडटा. दुसरे सकाळीं तूं बेगीन उठ्ठाय आनी तुज्या जिवाकूय बरें दिसता. पोट भर जेवतल्याक फावो ती न्हीद पडना. ओंकार्यो येतात आनी पोटान चापता. जरी तुका बोळ करून चड जेवयला आसत जाल्यार तूं उठून वच आनी ओंकून उडय. तेन्नाच तुज्या जिवाक बरें दिसतलें. म्हजें आयक म्हज्या पुता, म्हज्या उतरांची बेपर्वा करिनाका. एक दीस तुका म्हज्या उतरांतलें सोत जाणवतलें. तूं कितेंय कोत्ताय तें फावो तितलेंच कर. तूं केन्नाच पिडेंत पडचो ना. बरें जेवण मांडटा त्या येजमानाची लोक तुस्त कोत्तात आनी ताच्या उदारपणाची खात्री जाता. पूण एका इमट्या येजमानाची सगळ्यांक तिडक येता.
लोक ताचे इमटेपणाची विस्कोतावनी रुचीन कोत्तलो. सोरो. आपणा लागीं कितलो सोरो पिवंक जाता तें दाखोवन बोडाई कोरिनाकाय. कित्याक सोऱ्यान जायत्या जाणांचें पाड घातलां. खण्णांत घालतोच लोखण कितलें घोट तें गोमता. सोरो पिवन भासाभास कोत्ताना मनशाचो स्वभाव समजता. फावो तितलोच पियेल्यार सोरो मनशाक नवें बळ दिता. सोऱ्या बगर जिवितान कसलो फायदो आसा? मनशाक खोशी करपाक तो रचलोलो. फावो त्या वेळार आनी जाग्यार सोरो पियेल्यार मनशाचें काळीज खुशाल जाता आनी मन धादोशी कोत्ता. रागार आसतना आनी पोळक्या झेतान तूं चड सोरो पिवशी जाल्यार तुका मनाची बेजारसाण आनी त्रास फावो जातात. एका पिश्या बेबद्याक क्रोध येता तेन्ना तो आपणाकूच वायट करून घेता. धोपके मारपाच्या वेळार तांच्या आंगांतली शक्ती कमी जाता आनी दुसरो ताका सोंपेपणी मारता. दोगूय सोरो पियेतात तेन्ना दुसऱ्याक चाळूय नाका. तो धादोशी आसतना ताची फकाणां करिनाका. ताची तिक्का करिनाका. वो तुजे कडल्यान घेतलोले दुडू परते मागोनाका. ताका बेजार करिनाका. देवाचें उतर हें.